पळय ठरल्या प्रमाणे हांवें गव्हर्मेंटाक इशारो दिल्लो की जर रोड चालू करिना जाल्यार आमी 15 दिसांनी रस्तो आडयतलो। ते आमचे तेंच्यांनी मागणी मान्य केल्या आनी ह्या रस्त्याचें काम चालू केलां। हांव आनी इतलेंच मागता सरकारान आमच्या बावगडी की हो आमकां रोड बऱ्याच्या बरो करून दिवचो, कित्याक फाटल्या तेंपार केल्लो तेंच्यांनी तो रोखडोच एका पावसारूच व्हांवून गेलो। सो आमची मागणी मान्य केल्या बद्दल थँक्यू। गांजा उजगांव हांगसरल्या गव्हर्मेंट हायस्कूल ते वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन वचपी रस्त्यार जे खड्डे पडलेले ते सद्याक पळोवपाचें काम सुरू केल्लें आसा। कांय दिसा पयलीं स्थानिकांनी रस्त्याचे जर खड्डे पुरयले ना जाल्यार फोंडार टू वाळपय ह्या रस्त्या वयली सगळी ट्रॅफिक रोखून दवरपाचो इशारो दिल्लो आनी तेजी दखल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंटान घेतलेली आसा आनी सद्याक रिपेरिंगाचें काम सुरू आसा आनी फुडल्या 2 दिसांनी हें काम कंप्लीट जातलें। स्थानिकांनी त्या बद्दल PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आभार मानलेले आसात। मे म्हयन्यांत हांगा जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा ताका अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर हांगा लोकांनी परमिशन दिल्लें अंडरग्रावंड केबलिंग रस्त्या वयल्यान करपाक, पूण रस्तो केलो पूण तेंच्यांनी रिपेरींग वेवस्थीत केलें ना कारणान पावसांत हो रस्तो व्हांवून गेल्लो, ताका लागून खड्डे पडलेले। हांगा एक गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा, भुरगे यो वच करता, ताका लागून भुरग्याच्या सेक्युरिटीक लागून हे रस्त्याचें रिपेरींग अत्यंत गरजेचें आशिल्लें आनी तें काम आतां सद्याक चालू आसा। फुडले 2 दिसांत काम पूर्ण जातलें। उजगांवच्यान गोमंतक TV साठी स्वप्नीश च्यारी।